आम्ही कोंकणी लोक 41 प्रभेद असो लोक 3 धर्म असो लोक सांगता मेळून आम्ही म्हणूंक हांगा जमलो आम्ही कोंकणी. दोन वाद्य हरिप्रसाद चौड़ैसी आली बासुरी, कृष्ण वाजयताचे मुरली, सितार रविशंकर आले जुगलबंदी. मंगलवाद्य जे भारतीय हिंदू संस्कृती भितर ते वाद्य ना जाल्यार खंयचे घर प्रवेश लग्न मुंज जात्रा खंयची जायना. बिस्मिल्ला खान आली शहनाई आणि श्रुती दोग कलाकार. हे आशिल्ले विविध वाद्याचे अनुकरण जे आमगेले हिंदी सिनेमाचे किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसले हेम सगळे जाण कोंकणी भितर गाणी म्हणल्यार कशें उरता आशिल्ले. 30 वर्सां पयलीं फर्नांडीस बाबाल घरा तेमी चल्याल लग्ना येयले. लग्न जालें जेवणा बशिल्ले. फर्नांडीस बाबान म्हणलें तुमकां कितें जाय कितें नाका गाण्यांत कोंकणी भाशेंत विचारा. तर कोण कोणाक कितें जाय जालें तेमी कशें कोंकणी भाशेंत गाण्यांत तेमगेले स्टायलांत म्हणलें. सगळ्या पयलीं किशोर कुमार तेमकां सकयल मणेचेर जेवणा बसयले. डायनींग टेबल आनी खुर्ची जाय म्हणटा किशोर कुमार तेगेले स्टायल. ह ह ह तरारारारू हे 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 तरारारारू असले तसले जेवण म्हाका नाका. बरेंत जेवण तुमी घेवन येया. सकल बसून हांव बी जेवण जेवना. डायनींग टेबल आनी खुर्ची घेवन येया. टरड 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 ओ टरड 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 टरड. बांगडे शेतकाता मोशो मोरयो आनी खोल्यो. माळली सुंगटां बुरांटे विकता फाटल्याच्यो फाटल्यो. निश्तेकारा सदांच कुटून कोंब्या सादारी. फाटल्यो भरून निश्ते विकता बोतूच बाजारी.
त्रिकंड जिंकून बघेल पराक्रमाचे शौर्य हाये त्रिकंडाक दाखविले. साऱ्या सूरगणाक सळोके पळोकून वैकुंठ सिंहासन हाव जिंकलो. आज मागेल आनंदाक पारा वसुलना. तीनही लोकात हाव अधिकार गादेतलो. आणि तो इंद्र भाटा हाव हेवालो राजा पण माग महिषासुरा पळे तरे धावूनच गेलो. हे महिषासुरा अशी मदान जावन हसनाका. तुगेले सैन्याक त्या महिषासूर मर्दिनी नाश केला. तुगेले अनुयायी चंड मुंड राक्षस हेंगेर सुद्धा त्यांनी नायनाट केला. तू मदान जावन हसनाका. वचून एक वटी पळय. ना ना हे शक्यच ना. एक रूप सुंदरी मागे सैन्याक मारतली ना. आता तुमच्या रूप सुंदरी वंच कर. पण हे कसे शक्य असा. ह्या रूप सुंदरीन मागेल सैनिकावर युद्ध करून मागेल सैनिका मारील उरतले ना. ना शक्यच ना. पण हे कसे शक्य असा. हे रूप सुंदरी कोण तू आणि ह्या जंगलात कित करता. हाव कोण तू पळव जाय. तू सारख्या असुराक यमलोका धांडीवची महाशक्ती. तू माका यमसदना झाकतली ना. हे शक्यच ना. महिषासूर अश मदान जाण हसनाका. मागेल हे दोळ्यान तुगेल अग्नी भस्म काल उडेन तुका. तुगेल तकली उडेन. तुगेल रक्त घटा घटा पीन. तू मागल रक्त पितली शक्यच ना. अरे आबशन माझ्याबरोबर चल ना. झाला तुगेल ते केस झंड फटफटीत वोंड घेऊन वयतलो. महिषासूर त्याच परिणाम बर जाना. कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. ಜ್ಞಾನದ ಹೋದಿ ನೀನು ಪಾಪ ಹರಡಿಸುವ ರುದ್ರ
म्हाका दिसता आमच्या अवधेंत 2014-2017 या अवधेंत आमी येवजिल्ल्या एका कार्यक्रमा पैकी एक काम आज संपता. अकॅडमीच्या सुरवेच्या सभेर मस्त रडणे आसलें आमच्या कोंकणींत साहित्य ना. साहित्य मस्त उणें आसा. फाटल्या 20 वर्सांच्या कोंकणी अकॅडमीच्या अवधेंत 60 आनी 66 पुस्तक मात प्रगटल्यात. हें साहित्य इस्कॉलांत कोंकणी शिकोवच्याक या मुखार अध्ययन करच्याक आमकां कांयच पावना. देखून अकॅडमीक एक साहित्याची मुख्य गरज आसा हाचें सुकाण धरूंक आनी मुखार सुनोवंक. हें रडणें आमच्या सदस्यां पैकी आसलें कित्याक तांणी जायत्यांनी आयकल्लें साहित्य नासतलें हें साहित्य अकॅडमी कशें मुखार सुनोरात म्हणून. हाचे खातीर आमच्या अकॅडमीच्या सर सदस्यांनी सांगता म्हळें आमच्या 3 उद्देशां पैकी कोंकणी साहित्य, कोंकणी संस्कृती आनी कोंकणी शिक्षण हे 3 उद्देश आमी दर मुखार सरल्या. आनी म्हाका दिसता कोंकणी साहित्या खातीर आमी कितें करचें म्हणटना आमी अकॅडमी तर्फेन करीत आसले एक वावर आसलो जाता तितल्या साहित्यीक पाठिंबो दिवचो, सहकार दिवचो, तांचो लोकभूक या प्रगट करचो, लोकां मुखार हाडचो आनी तो लोकां मुखार प्रिंट करून लोकां मुखार हाडला पावना तो विकच्याक लोकांच्या हातांक पावच्याक आमी वावर करची गरज आसा म्हणून. आनी त्या दिशेन आमी पयल्या मिटिंगारच निर्धार घेतलो आमी म्हयन्याक 2 पुस्तकां लेखान वर्साक 25 3 वर्सां भितर 500 पुस्तक आमी प्रगट करतले म्हणून. आनी आज आयच्या ह्या लोकोत्सवाच्या वेदेर आमी आमचे पयले 55 आमी यशस्वी केला. 500 पुस्तक आज 500वो पुस्तक आज मोकळीक जातलो. 3 वर्सांच्या अवधीन कितें सगळ्यांची ती आशा आसली अकॅडमीन साहित्यीक वावर करीचे म्हणलो तो साहित्यीक वावर आमी केला म्हणली दादोसकाय म्हाका आनी आमच्या सांगती सदस्यांक आसा. आनी हांवें सांगले प्रमाणे हे बूक प्रगट करचे मात्र न्ही हे बूक लोकांक पावोवच्या खातीर आमी पयल्या मिटिंगारच एक कोंकणी मोबायल बाजार म्हणलें एक येवजण प्रारंभ केलें. हाचे खातीर आमी एक व्हॅन घेतलें. जायत्यो अडकळ्यो आसल्यो कित्याक म्हळ्यार अकॅडमींत एक मोबायल बाजार या एक व्हॅन आपणाचेच घेवची खंय एक अवकाश नासलो. पूण हाचे खातीर आमी फावो त्या सांस्कृतीक इलाक्याचे अधिकारीक मेळ्ळ्या, मंत्रीनीक मेळ्ळ्या आनी आमी हाचे खातीर अनुमती घेतली आनी आमी एक व्हॅन घेतलें आनी हे मोबायल बाजार म्हण हाका नामाकरण करून आमच्या सांस्कृतीक इलाक्याचे मंत्री उमाश्री करना ते आमी मेयांत मार्चांत फेब्रुवारींत आमी उद्द स्विकार केल्लो. मेयांत ताचें उद्घाटन केलें आनी ह्या मोबायल बाजारा मुखांतर अकॅडमीन प्रगट केल्लीं 6 पुस्तक न्ही आसता थोड्या साहित्यानी वैयक्तीक रितीन प्रगट केल्ले पुस्तकी आमी घेवन CD घेवन राज्याच्या कोनशांनी वचून घरा बगलांनी वचून आमी हे पुस्तक तांकां पावोवचे बरी केले. हाचे वरवीं आमच्या साहित्यीक एक उमेद आयली, एक आशा आयली. खंडीत जावन अकॅडमी साहित्यीक वावर करता, पुस्तक प्रकट करता मात न्ही ते लोकांचे बगलार पावयले
आणि इस्कॉलाने म्हाका दिसता 200 वयर इस्कॉलांक आमी 10,000 पुस्तकाचे कार्ट दिल्यात तांच्या लायब्ररी खातीर, तांच्या वाचनालया खातीर. हे साहित्यीक काम केल्ली दादोसकाय आमकां आसा. हे न्ही आसता उरलें शिक्षणाचें काम आनी विंगड कितें आमचें सांस्कृतीक काम ते जातेत आसा, हाचे विशयान हांवें येदोळच उल्लेख केला. पूण हे गरजेचें जावंक आसलें साहित्यीक वावर आमी केल्ली दादोसकाय आसतना आयच्या ह्या वेळार ह्या सर्व पुस्तक प्रकट करूंक, कित्याक म्हळ्यार पुस्तक प्रकट करचें म्हळ्यार तितलें सुलभाचें काम न्ही. बरोवन दिताले जायते साहित्य आमकां मेळ्ळें. सूर्य आमकां कावजीन आसले, आमकां साहित्य मेळटीत की कोणा लागीं आमी हे 500 पुस्तक बरोवंक सांगचें. कोणा एकल्या दोगांक कॉन्ट्रॅक्ट दिवन आमी एक टार्गेट दवरला देखून तुमी 500 पुस्तक 3 वर्सांनी बरोवन दिया म्हूण सांगिचें पडात की म्हणून आमकां भें आसलें. पूण आज्या पसून हे 500 पुस्तक 500 एक लेखक मात डुप्लिकेट जाला आसता. हे 500 पुस्तक 70 आनी 4 74 ऑथर्स हाका आसात, साहित्य आसात. म्हळ्यार आमी 70 आनी 4 साहित्यिकांक तो अवकाश करून दिला. एक साहित्य असो मात एक ऑथर असो मात्र बूक आमी दुसरे फावटी काडला. कित्याक म्हळ्यार एक कारण आसलें, त्या बुकाची आमकां गरज आसली, त्या साहित्याची आमकां गरज आसली. सो आमच्या 3 वर्सांच्या अवधयेंत 70 आनी 4 लेखकांक आमी अवकाश करून दिला तांचे बूक प्रगट करचे खातीर. आनी हातूंत आनी एक विशेशता म्हळ्यार ह्या 70 आनी 4 लेखां पैकी म्हाका दिसता उण्यान उणे हातूंत 12 विंगड समुदायाचे लोक आसात. 12 समुदायाचे हातूंत लोक आसात. GSB आसात, क्रिस्तांवचे आसात, कुडम्यांचे आसात, कार्वीचे आसात, नवायत आसात, राजपूत सारस्वताचे आसात, कुडमी सिद्धीचे आसात. विंगड समुदायाचे म्हणटना उण्यान उणे एक 12 ते 15 विंगड समुदायाचे लोकांचे आमी पुस्तक ह्या लेखकांक विणसून आमी ते पुस्तक प्रगट केल्यात. निजाय की ह्या वक्ता म्हाका सांगूंक व्हरतो संतोश भोगता. साहित्यीक वावर कितें तें करूंक आसलो, कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी कितें तें नांव आसा, त्या नांवाक आमी जस्टिफाय केला. त्या नांवाक आमी कितें म्हणटात, वी हॅव जस्टिफायड दॅट नेम. ताका तो मान त्या नांवा तकीत आमी काम केलां म्हणून सांगूंक म्हाका व्हरतो दादोसकाय भोगता. फाटल्या दिसांनी टीव्हीचेर एकल्यान म्हाका एक सवाल उडयलो, तूं साहित्य न्ही एक बांदपी, तूं अकादेमी 3 वर्सां चलयली, तुवें यशस्वी तरान चलयली जावंक पुरो, कित्याक तूं एक उद्यमी देखून तुका मॅनेजमेंट कशें करचें गोत्ता आसलें तुवें केलें. मुखारी मुखेल अध्यक्ष कोण जायचे हाचे अर्हता क्वॉलिफिकेशन कितें जायचें म्हण विचारलें. हांवें तांकां एकच सांगलें, कोंकणीचो ताका मोग आसा जे, कोंकणी खातीर तो काम करता म्हणून ताणें दृढ निर्धार घेवचे. ताणें कोंकणी खातीर दुडू दिवची गरज ना, कोंकणी खातीर वेळ दिजे. कोंकणी खातीर वेळ दिवंक कोण शकता, कोंकणी भाशेचो कोणा मोग आसा तो नेक्स्ट अध्यक्ष जायचे. ही इज क्वॉलिफायड टू बी द अध्यक्ष. फाटल्या 3 दिसांनी तुमी पळयलां जायते कोंकणी कार्यक्रम आमी केल्यात. म्हाका दिसता ह्या 3 दिसाच्या कार्यक्रमा पैकी आज वेदीर एक 2 कार्यक्रमांनी म्हाका असमाधान जालें. 2 कार्यक्रमांनी कर्नाटक राज्योत्सव कन्नडाचो म्हाका मोग आसा. खंय गेल्ले कडेन हांव म्हणटा हांव पयलो भारतीय, मागीर कन्नडिगा, मागीर कोंकणी. पूण कोंकणी लोकोत्सव कोंकणीचे कार्यक्रम हांगा पयलें स्थानमान मेळ्ळां जे कोंकणीक. ह्या वेदीर आज चूक घडल्या हाच्या खातीर हांव माफ मागता. म्हाका दिसता हांवें कार्यक्रमाचे पयले रेकॉर्डिंग घेवन हांवें आयकचें आसलें, एक कार्यक्रमान ती चूक घडल्या. ताचे खातीर हांव कोंकणी लोकोत्सवाच्या सर्व अभिमानीक तावन ह्या सार्वजनीक कितें म्हणटात सगळे लोकां तावन ह्या चुके खातीर हांव माफ मागता. आनीक म्हाका चूक भोगली. हांव केन्नाय म्हणटा आसा विविधतेंत एकते. जावं आमी हिंदू, आमी जावं मुस्लीम, जावं आमी क्रिस्तांव, 40 एक समुदायाचे. आमी धवे आसात, आमी काळे आसात, आमी सर्व रंगाचे हांगा आसात, विंगड धर्माचे आसात, विंगड पार्टीचे आमी आसा. आमी भारतांत अशे प्रजातांत्रीक राष्ट्रांत हे आडळते चलोवचे खातीर विंगड पार्टी आसात. हे एक बलिश्ट प्रजातंत्रा खातीर गरज आसा. पूण असल्या वेदीचेर
खंयच्या एका पार्टीचो उल्लेख करून आमी कार्यक्रम मांडून हाडचे आमकां सोबाय दिना. हे दोन चुकी घडल्यात. ह्या दोनी चुकी खातीर हांव तुमचे लागीं माफ मागता. कित्याक हांव एकाडेमीचो अध्यक्षान म्हजी जबाबदारी आसा ते स्क्रिनींग करचें. कोण कसले कार्यक्रम दिता म्हणलें स्क्रीन करची म्हजी जबाबदारी आसा. ह्या चुकी खातीर हांव सगळ्यां कडेन माफ मागता. पूण लोकोत्सवाचें हें मट्ट हाचे वरवीं देंवचें ना. कित्याक तुमी तुमच्या मोगान तुमच्या अभिमानान आमकां प्रोत्साहन दिला, आमकां सांगत दिला. खंडीत जावन लोकोत्सव कोंकणी लोकोत्सव मुखांत कितें हांवें करूंक आशिल्लें आमच्या सर कोंकणी पंगडा मदें एक एकवट हाडूंक हांव आशिल्लो. कोंकणी एक राष्ट्र आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार उंच व्हरचे एक प्रयत्न केल्ले. ते खंडीत जावन जातालें म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. मोगाचे न्हू वेदी रंगा आमचे सांगत आसात आयच्या ह्या पुस्तक मुक्ती कार्यक्रमाक सयरे एक म्हजो मित्र पावल मोरस हांगा सभांगणान बसून आशिल्लो. हांवें म्हळें 3 दीस वता हो कार्यक्रमाक येता, एक दीस म्हणी ताका वेदीर आनी मान करीचे. देखून पावल मोरसाक हांवें वेदीक हाडला. पावल मोरस तूं म्हजो मित्र, तूं एक साहिती, एक चळवळीकार. देखून तुका हो आज वेदीचो मान आमी दिता. तुका ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. म्हज्या अकॅडमीचे सदस्य हांगा कोणी अरविंद शानबाग आसा, दयाकांत तांणी मुखार येवचें आनी पावल मोरसाक एक शॉल घालून एक फुलां तुरो आसल्यार दिवन स्वागत करीत अशें हांव उलो दितां. या शॉल चड मला दी. तशेंच आमच्या सांगात आसात MA इन कोंकणी. तुमी आयकलां आसतलें कोंकणी पोस्ट ग्रॅज्युएशन आमी प्रारंभ केला मंगळूर युनिवर्सिटीन. आनी हे कोर्स आमी युनिवर्सिटी कॉलेज पयलें कितें आमी गव्हर्मेंट कॉलेज म्हणटाले त्या युनिवर्सिटी कॉलेजींत आमी ते करतात आसा आनी इवनिंग कॉलेजींत करतात आसा. आनी इवनिंग कॉलेजीची प्रिंसिपल हांगा आमचे सांगात आसा. म्हाका दिसता वितोरी कारकळ म्हजो इश्ट. वितोरी कारकळान जायते साहित्य ह्या सर पुस्तकां फाटल्यान वितोरीचो हात आसा. कित्याक म्हळ्यार पुस्तक लेखक बरोवन दितात पूण ते प्रकट करचे पयलें प्रूफ रिडींग जावंका. प्रूफ रिडींग जायचे ते खंय सुखी आसा पळयचे ते त्या मट्टाचे आसा की म्हूण पळयचे. आनी हें सगळें काम वितोरेन लेखकांनी पुस्तकान दिवन प्रिंट जावन प्रकट करता हांगसर. इवन MCचें काम कार्यनिर्वाहकाचें काम सुद्दां ताणें वयसिलां. वितोरी बाब तुका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. आनी तो ह्या ताच्या कामाक म्हाका दिसता मानून मंगळूर युनिवर्सिटीन ताका MAचो कॉर्डिनेटर केला. युनिवर्सिटी लेवलार MAचो कॉर्डिनेटर तो MA कोर्साचो कॉर्डिनेटर आमचो वितोरी कारकळ वितोर बाब. आनी त्या युनिवर्सिटी कॉलेजीची प्रिंसिपल सुभाषिनी ಶ್ರೀವತ್ಸವ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗತ ಆಸ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇವೆ. आमच्या संगत आसा आमचे अकॅडमीचे सदस्य डॉक्टर चेतन बाब तुम्ही येऊन वयर येऊन डॉक्टर सुभाषिनी श्रीवत्साक एक शॉल घालून आमच्या कार्यक्रमाक स्वागत करीत अशें हांव उलो दिता. तशेंच एक शॉल आनी एक फुलां तुरय आसल्यार दिवेत, कित्याक स्त्रियांक फुलां भारी मोगाची. आमच्या वेदीर आसात 4-5 लेखक हांचे पुस्तक आतां मोकळीक जातात. वितोरी बाबान येदोळूस तांची नांवां उल्लेख केल्या. तेणें प्रेम मोरस आसा, डिसिल्वा आसा, वी डिसिल्वाच्या तर्फेन डेनिस डिसिल्वा. तेणें फादर मार्क वॉल्डर सकाळी आमच्या कार्यांत सैरो जावन बोरेंकन तांणी उलयला. एडी नट्टबाब हो म्हाका दिसता हो आनी एक म्हजो क्रिटीक म्हणयत म्हजो एक गायडी म्हणत. कित्याक म्हळ्यार वय फादर मार्क वॉल्डरा बरी स्टेजीर हांव देंवले तक्षण ताणें ताळयो पेटल्यार अशें लो पुरो सामान जालें. नातल्यार तो वगेत रावल्यार हांवें सुद्दां चेडी सारचें कालेंगी सूख जालें सांग बाबा तोच म्हाका सांगता. तशें एडी नट्ट बाब हांगा आसा. मागीर आमचो बडकलच्याचें नांव कशें बाब मामदू इब्राहिम बाब आसा. दाल्ली का समुदायाचो तो लेखक तांचो पुस्तकी मोकळी जाता. डॉक्टर देवदास पै रजिस्टर आसा. तुमकां हांकां सगळ्यांक हांव तुमच्या तर्फेन स्वागत करता. आनी हांगा हजारच्या सर तुमकां
कोंकणी मोगींक म्हज्या अकॅडमीच्या सदस्यांक सर तांडेल सा तांडेल्यांक आनी सर लोकांक हांव ह्या दनपारच्या वक्ता स्वागत म्हणून आमचे अकॅडमीचें एक हंताचें काम पावनशें पुस्तक मोकळीक जातना समता ह्या दादोसक्यान हे कार्यक्रम मुखार व्हरूंक हांव वितर बाबाक उलो दितां. देव बरें करूं रॉयबाब. आनी आतां आमचो दकल्या दिवशी फकत 6 मिनटां तांतले पयले मिनट आसा म्हाका बक्षी माय. वी डी सिल्वा मुंबय हाणें बरयल्ली कादंबरी. वी डी सिल्वा कोंकणींतलो भोव मालगडो लेखक. कादंबरी कुटामपत्रार प्रगटिल्ली आसा. पुताच्या आनी आवयच्या त्यागा विशयांतली एक विशिश्ट कादंबरी ही म्हाका बक्षी माय. आणि हांगासर लोकार्पण जाता 70वें पुस्तक म्हाका बक्षी माय. पावला की विनंती करता हे पुस्तक अकॅडमी अध्यक्षाक दिवचे तुमी. कोंकणींत जीवन चरित्रे भोव उणे आसात. भोव आपल्या गुरूची जीवन चरित्रां कोंकणींत आयिल्ली पयली. ताच्या उपरांत कोंकणींतलो ह्या दिसांनी आतां अस्तित्वांत आशिल्ल्या लेखका पैकी मालगड्या पैकी एकले ते, पूण निरंतर सराग म्हणले बरे 7-8 पत्रांनी ते बरयतात आनी तांचें पुस्तक हांगासर लोकार्पण जाता. हांव खंडीत जावन हें पुस्तक लोकार्पण करूंक उलो दितां. जिप्पू कंपाउंडांत जल्मलो एक भुरगो वाऱ्या सैनांत वचून येदोवड जावन आनी जायती कोंकणींतली खंयची प्रशस्ती आसात सगळे ताणें घेतिल्ले आसात. आनी ही सांकळ दिर्वे पत्रार 50 आनी 8 अंक्यांनी प्रगटिल्ली आसा. आनी आतां हांगासर फादर मार्क होल्डरांतल्यान लोकार्पण जाता 71वें पुस्तक पाटी दिश. कोंकणींत हांगाचे आशिल्ल्या पैकी 16 जाणांनी म्हातारो सरबेला नाटक पळयलां म्हणून चिंता. तांची 100 आनी हजारांनी प्रदर्शनां जाल्यांत. आनी म्हातारो सरबेला नाटक कॅनडांत धरिल्ले इस्रायल, कुवेट, गल्फ, बॅरिन अशे जायत्या गांवांनी आनी भारतांत साबार गांवांनी प्रगटिल्लो आसा म्हातारो सरबेला. सांटो सांटो म्हळ्यार हांवें पयल्यान सांगलें एक कितें म्हणटात सांटो मारचो म्हणटात, साठो म्हणटात वय कोंकणींत अर्थ आसात. पूण एक अपुरबायेचें पुस्तक फादर मार्क होल्डर आनी 70वें 74वें पुस्तक. आमचे 25वें पुस्तक आशिल्लें प्रमोद रोड्रिगसाचें ज्ञान विज्ञान. 50वें पुस्तक आशिल्लें आमचे डॉक्टर एडवर्ड नजरेताचें व्हडलें फेस्त म्हणलें एक संग्रह. आनी हें पुस्तकय हांव लोकार्पण करूंक उलो दितां. खंडीत जावन हाका प्रेरण, हाका कारण आनी ह्या शेवटाकी ह्या जैताकी कारण रॉयबाब तांणीच हें पुस्तक लोकार्पण करीचें. आनी हो दाखलो मुखेल्या अध्यक्षान मोडीचें अशें हांव उलो दितां. कित्याक म्हळ्यार 76 जाणांक अवकाश मेळटलो येवच्या वर्सा. खंडीत जावन हें पुस्तक लोकार्पण जाता म्हणजे तुमच्यो ताळयो रावो नजो. तुमी तुमचो प्रोत्साह हो लेखकांक वय 75 ताळयो 75 ताळयो दिया. कशें जेवल्यात आतां घट्ट घट्ट ताळयो. नरेश माम चिखलातूल पूल कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे 2014-17व्या हुद्याचे 75वें पुस्तक
पाऊणशावें पुस्तक हांगा सादर जाते आसा. मामदो इब्राहिम सुलेमान शिरूर आणि हे आमच्या याकूब अहमद शिरूर हांचे सैरे संबंधी आसात. याकूब माम आसा हांगा? याकूब माम फोटो काडटे आसा. देव बरें करूं. ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಯ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೋ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಪೈ, ಕೊಂಕಣಿ MA ಸಂಯೋಜಕರಾದ ವಿಕ್ಟರ್ ಮತಾಯಸ್ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ, 75 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಇದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕ ಭಾಷೆಯ ಲೋಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೋಕ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಫಿನಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಡೆವಲಪ್. ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲ ಸ್ರೋತವಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಗದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನವರ, ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಭಾಷಿಗರ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತ, ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹೊರಗಿನ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಭಾಷೆಯ ವಿಶೇಷವೇ ಅದು, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಲೋಕೋತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಸರಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಏನು ಸಂಪತ್ತಿದೆಯಾ, ಏನು ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್, ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು. यहूदा म्हणलं एकल्यानं ती सगळी भास पुनर्जीव करून आज ती इस्रायलाची राजभास जाल्या. आणि अमेरिकांत कोणी एकलो उलुळो मनीस आसल्यार ताका काण उदकान घाल सोगीं तो पिवन मागीर ऑलिंपिकांत मेडल काडटा. आदले फाटी 9 मेडलां काडल्या मनशाची चारित्र आसतना म्हळें खंय तो ल्हान आसतना उलुळटालो म्हणून. आमचो रॉय बाबू एक कोंकणीच्या विशयान एक उलुळो मनीस, ताका उन्नान अकाडेमीचो अध्यक्ष केल्ल्यान इतलें पुरो डेवलपमेंट जालें. तशें जाल्ल्यान एका मनशा वरवीं तें काम जाता. व्हडले मस्त जावन हजारांनी मनीस जायचे म्हणना. रशियन रेवल्युशन मस्त जाणांनी केल्लें आनी थोड्या एकाच ल्हानशा गुंपान सुरू केल्लें काम तें. तशें एकल्या मनशांनी करूंक जाता. आज रॉयबाब एकलोच मनीस करता जाल्यार तें सगळ्या संवसारांत ताणें जुदेवण केल्लें तितलेंच पॉवरफूल काम कोंकणींत केलां म्हणल्यार हांव संतोश भोगता आनी ताका हांव दिनवासता. आनी हांगा बूक बरोवन प्रकट केल्ल्या सर्वांक साहित्यीक हांव म्हजे दिनवास पटयता. देव बरें करूं. हे म्हाका दिसता आमची अकॅडमीच्या अवधयंत आमी हें प्रारंभ केल्लें.
वर्साक एक पटी प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम असता. त्या जाणांक गौरव प्रशस्ती, त्या जाणांक पुस्तक भोवमान प्रशस्ती. हे सरकाराचे नियम आमच्या अकॅडमींत आमकां इतल्याच जाणांक वर्साक मान करेत. ते एक जाणांक गौरव प्रशस्ती कलेंत, साहित्यांत, या जानपदांत. ते एक जाण पुस्तक भोवमान लेखना खातीर या अनुवादीत पुस्तकां खातीर या काव्या खातीर. अशे तीन मात आमकां सन्मान करूंक अवकाश आसचे. पूण आमचे भाग आमच्या 3 वर्साच्या अवधींत हे 4थे प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम आज सांजेर चलता. कित्याक म्हळ्यार पयल्यांच्या अध्यक्षाच्या अवधींत एक बाकी उरले. आमी ते कर्ण ते प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम कर्ण. आता ह्या वर्सा आमच्या अवधींत 3 वर्साच्या अवधींत हे 4थे प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम. ते न्ही आसता फाटल्या 2 वर्सांनी आमी प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रमांत 10 जाणांक 13 जाणांक युवा पुरस्कार दिताले हांव. पूण ह्या वर्सा आमी आमच्या 11चे वर्स जाल्ल्यान आमी हे आमच्या ह्या लोकोत्सवांत सुरवेच्या दिसा 10 जाणां भुरग्यांक, 10 जाणां स्त्रियांक, दुसऱ्या दिसा 10 जाणां युवा जाणांक आनी आज सकाळीं 10 जाणां साधक दादल्यांक आमी सन्मान केला. हे सांजेर कितें जावचें आसा ते 3 गौरव प्रशस्ती आनी 3 पुस्तक भोवमानां हे सरकारी नियमा प्रमाणे कोंकणी साहित्य अकॅडमीन चलोवन व्हरचें कार्यक्रम. तुमकां भोगूंक पुरो सांजेर आमकां हे कार्यक्रम करतना ह्या प्रशस्ती विजेत्यांची आमकां सारकी वळख करून घेवंक जायना. तांचे लागीं आमकां उलोवंक अवकाश ना. कित्याक हांगा वेदीर जायते सैरे असतात, तांची भाशणां लांब असतात. आमचे गौरव प्रशस्ती आनी पुस्तक भोवन विजेत्यांक वेदीर आपणचें मान करचें धाडचें. तांकां एक आमकां एक पुर्तें रेकॉग्नायजेशन आमकां एक मान मेळूं ना म्हणलें बगता. देखून ताचे पयलें आमी प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रमाचे पयले हर एक वर्सा हे एक संवाद कार्यक्रम मांडून हाडटा. तेन्ना ह्या प्रशस्ती विजेत्यांक तांचे कितें बोगणां सांगूंक आसात ह्या वेळार ते सांगतात. आमच्या सभेंत असले लोकांक तांचे लागीं कांय सवालां विचारूंक आसल्यार ते विचारतात. अकॅडमीचे ह्या अवधींतले एक म्हत्वाचें साधन ताची पुस्तिका. हे पुस्तक आनी हर एका पुस्तकाचे कवर अकॅडमी खातीर तयार केल्ले. थोड्या पुस्तकाचे सोडल्यार विल्सन कैयार हाणें तो हांगासर आयिल्लो. आतां कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमीची गौरव प्रशस्तीची परिचय पुस्तिका. हांगासर मुखार आसात हांवें वावर सांगाता वावर केल्ले. फादर मार्क वाल्डर आसात आनी फादर डेनिस कॅस्टलिन आसा, मानस एडी नेट्टो आसा, व्हडले व्हडले बरोवपी आसात. आनी तिशेल्यान प्रोफेसर स्टीवन, प्रोफेसर जेरिनी डोडी आनी ह्या कुशीनी साबार जाण म्हाका डेविड आसा, GF डिसोज आसा, साबार बरोवपी आहात. देखून तुमकां साहित्याक लक्ती जावन या म्हाका लक्ती जावन कसलीं सवाल आसल्यार बी सारकी जावन जाप दिता, दिवंक प्रयत्न करता. आज आयतार आमी सडावतिल्लो विशय घेवचो वेळ. या सिरियस बाब, तू सडवता हास्य साहित्य बरयताय, पूण तुजी सुरवात पळयतना गंभीर साहित्य तो सुरू जाल्ल्या बरें दिसता. गंभीर आशिल्लो हास्य साहित्याक केन्ना पावलोय तूं? हांव जल्मातानूच हास्य म्हळ्यार हास्य ते प्रज्ञा म्हणजे लागी आशिल्ले. म्हळ्यार आमच्या ताकोड्यान एक बेतन इस्काल ते 25 हांव त्या इस्कालांत शिकलो. एक दीस सिस्टरान विचारलें, सरील जेवले रे वय नुस्त्याक आल्या रे, नुस्त्याक कांडी बोंडी मिरण्या म्हजी सोंडी म्हणलें हांवें. ताच्या उपरांत म्हणजे ते इल्लेशे उलण्यात तशें सैमानांत इल्लेशे हास्य प्रज्ञा आयली. मागीर इल्लेशे व्हड जाताना आमकां आंजल धरले उरले BJP सल्डानाचे तांचे पुरो बूक वाचूंक मेळ्ळे. शीक बुजोवन दी, एटिलो बुजोवन दी, मागीर चफ्रा तसले. ताच्या उपरांत गंभीर साहित्य आमच्यांत मुस्त जाण बरयतात, मुस्त जाण आसात. पूण हास्य तो व्हडलो पीडवाज कुंदापूर सोडल्यार मागीर अप्रूप हेणे थोडे खाली स्पर्धा खातीर बरोवचे तोडे आसले, बोटान मेजयताले. त्या देखून मागीर हांव फादर वाल्डर असो आल्तार भुरगो म्हळ्यार 6 संपादक जावन राखणा येताना फादर वाल्डर म्हजी बरपां पळोवन सांगलें, तूं हें हास्यत मुखार सी राखण्यार आमी एक कॉलम सुरू करुया. तशें फुगेट्यो म्हणलो कॉलम सुरू केल्लो. तो अजून चालू आसलो, पूण मागीर संपादक आयिल्ले तांकां फुगेट्यो उजवळ दिवंकूच कळोना, त्यो कुस्को जाल्यो. मागीर कोंकणी मोगी आशिल्ले, कोंकणी प्रेमी आशिल्ले, तांणी कोंकणींत
नवीन जावन त्या वर्षी धरणच हायस्कुलाच्या गॅदरिंगा वेळाचेर कोंकणींत नाटक आनी किर्तनां अशीं दुसरे विशयाचेर बरोवन दिवन हांव ते अभिनय करून दाखयले. त्या वेळाचेर ते मस्त लोकांक आवडले आनी थंयच्यान म्हगेले कोंकणी रंगभुमी यात्रा प्रारंभ जाली. म्हळ्यार म्हगेले सादारण 13-14 वर्साचेर. आतां म्हाका 65 वर्सां जाल्यारीचे तेन्ना धरणूच म्हगेले ही कोंकणी रंगभुमीचे रंगयान प्रारंभ जालें. ताजे नंतर कॉलेजा आसतना बी आमी निरंतर जावन गॅदरिंगा वेळाचेर कोंकणी नाटकाक अवकाश दिवका म्हळ्यार कन्नड नाटका मुखार कोंकणी नाटकाक तेन्ना अवकाश नाशिल्ले जाल्यार बी जे आमी प्रयत्न करन आमी सर्व कोंकणी स्टुडंट्सांनी मेळन स्ट्रायक करन आमकां कोंकणी नाटक करचे अवकाश दिवका म्हणले उद्देशान आमी ते घेवन प्रति वर्ष 4 वर्सांत बी आमी कोंकणी नाटक गॅदरिंगा वेळाचेर करता आशिल्ले. त्याच वेळाचेर हांव सिरसींत कॉलेज एज्युकेशन करता आसतना मस्तीतले आमगेले कोंकणी भाव बंधू लोकांनी कोंकणी मोगी लोकांनी एकत्र जावन एक राघवेंद्र नाट्य संघ म्हणले एक संघ बांदून श्री अनिल पै म्हणले एक कोंकणी लेखक आसाचे सिरसींत तांणी बरयली तसली अनेक नाटकां आमी प्रदर्शन केली. दुसऱ्या गांवांत सुद्दां आमगेले प्रदर्शन जाली. कर्नाटकाच्या मस्त गांवांत आमगेले नाटक प्रदर्शन जाली. त्या नंतर होसाड बाबुटी नायक हांणी बरयले, अनिल पै हांणी बरयले, हांवें स्वता बरयल्ली सुमार नाटकां आमी प्रदर्शीत केली. ताजे नंतर आमी एक संघ बांदून घेवन त्या संघा मुलाक ही नाटकां सगळे कडेन प्रदर्शन करता आशिल्ले. तशींच मुखार व्हड जाता 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 हांव सिंडिकेट बँकाक उद्योगी जालो. तशें अंकोला, मंचिकेरी, कारवार, एकंबी, शिरसी ह्या सगळ्या गांवांत हांव काम करता आसतना त्या गांवांत आशिल्ले कोंकणी मोगी लोकांक एकत्र करून थंय एक संघ बांदून एक संस्था बांदून कोंकणी नाटकाचे आनी कोंकणी कलेचे प्रदर्शन करच्याक प्रयत्न केलो. ह्या नंतर आमगेले एक तंडाक अन्वय जावता आसतलीं बरी नाटकां आमीच रचन करून घेवन त्या नाटका मुलक आमी नाटकाचें प्रदर्शन करचें सुरू केलें. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यान बरयल्ल्या नाटकाक ताजे तक्कन ते पात्रधारी मेळचे कश्ट मेळ्ळे खातीर आमीच पात्रधारीक तक्क नाटक बरोवन ती नाटक प्रदर्शित केली. पयले आमी हिंदी, कन्नडा फिल्म सॉंग्साचे अनुवाद म्हळ्यार डब करून घेवन आमी कोंकणींत पद बरयत आशिल्ले. ताजे नंतर स्वता पद बरोवचें सुरू केली. अनेक पद बरोवन हांव प्रसिद्धी केली. सानपणे रे म्हाका अन्नाले आनी अम्माले यक्षगान भागवतिका आनी भजन आनी वर्डिक्याचे पुरा सांप्रदायिक पद्य पुरा बायपाट येताले अम्मा हांगेले एक प्रभाव पळोवन संगीत आनी साहित्य दोनीचेय इंट्रस्ट आयलें. ताजे नंतर 8 क्लासा वतना म्हगेल कन्नडा टिचर तो संगीत विद्वान जावन आशिल्लो, संस्कृत विद्वान जावन आशिल्लो आनी हळे कन्नड काव्य प्रकारांत ताका पांडीत आशिल्ली. तशें ताणें ते तिन्नीकय म्हाका तांडून कर्नाटक संगीताचें बोधन ताजे वाटो हळे कन्नडा छंदस्सु कंचस तें काव्याचो पुरो परिचय मागीर संस्कृताचें सादारण एक ज्ञान दिल्ले निमित्त म्हगेले कल्पनाशक्ती फुडें आशिल्ले चिक्के भावूक जावन आशिल्लो सान लागून हांव तशें हांव कविता रचन करचें हायस्कुलांतू प्रारंभ केलो. म्हगेली एक विशेशता आशिल्ली कसं म्हळ्यार कसलेंय रचन करतना ताजे वाटोवची राग संयोजन जावन येवचें म्हगेलें स्वाभावीक जावन आयिल्ले निमित्त म्हगेलें रचन पुरा रागबद्ध जावनूय येत आशिल्लें. तशीच ही मुखार सिताची मास्टर जालो. मास्टर जातरी चरणवाक नाटक खेळयता कोण कोणकी बरयलेलें नाटक तें पुरो बदलायसून हें कसलें कर म्हूण हांवेंच बरोवचें सुरू केलो. तशी एक सादारण 25 पशी चड म्हगेलें स्वंत नाटक जाल्लें पुरा स्टेजाक गेल्लें तें. ताजे वटूची भजन्स भावगितां कन्नड आनी कोंकणी वटूट बरयत आशिल्लो. खंयचेय बरयतना कन्नडांत बरयलें कोंकणीक अनुवाद, कोंकणींत बरयलें कन्नड अनुवाद. PUCंत आसतना काणये स्पर्धेंतू आनी कवना स्पर्धेंतू एक 2-3 फावटी म्हाका प्रायज आयले निमित्त प्रायज आयले पळय पेपरा पेटयलो. पेपरा तोकून 3 फावटी पेटयलो 3 फावटी वापस आयलो. ताजे नंतर पेटोवच सोडलें हांवें जाल्यार बरोवच राब्बय न्ही आज ताय बरयता आसा. आतां तशी बरयता एक इतली CD जाल्ली ती केलो कडेन प्रचार जाला जाय न्ही. एक नवभाव सुमा म्हळ्यार एक कन्नड भावगीतेचें पुस्तक एक प्रकट केला बुकांतू श्रीनिवास कल्याण हे दोनीचे
लास्ट इयर आमगेले कारकळ वेंकटरमण देवस्थान रिनोवेशन जाताना एक दिवस देवस्थान आसतना मन दिसलें म्हाका श्रीनिवास कल्याण बरो काय दोळ ते कन्नडांत कोणें बरी न्ही